नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK हांच्या रेडिओ कार्यावळींतल्यान ही कविता आयज हांव तुमच्या मुखार सादर करता। कविता बरोवपी कवी जावन आसा बाब एंथनी कुरिया पियेनकर आनी हांव जावन आसा RJ शकिला शेख। हय, तुम्ही म्हाका खूब वर्सां दूरदर्शनाचेर पळयलां आसतलें, त्या भायर ऑल इंडिया रेडिओचेर कितलींशींच वर्सां म्हाजो तावो तुमी आयकला आसतलो निश्चित ऑन मादय चॅनल, विविध भारती आनी FM रेनबो चॅनला वयल्यान। खूब वर्सां हांवें गोवा 365 हातूंतल्यानूय न्यूज रिडींग केलेली आसा आनी म्हाका इश्टनू मिडियान तर खूब वावर केलेलो आसा आनी खंय तरी म्हाका तुमी वळखता आसतले की म्हाका पळयलां आसतलें, हांव तुमच्या मनान खंय तरी रिगलां आसतलें नक्की। जाल्यार ही संदी म्हाका कविता वाचपाची दिल्या बद्दल हांव RJ रॉक वाज आनी बाय बिहुला ताका हांव काळजा थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या खातीर सादर करता आयची ही कविता बरोवपी जावन आसा कवी बाब एंथनी कुरिया पियेनकार आनी कवितेचें नांव जावन आसा कश्टाची माणकां मोतयां। तर करुया सुरू। ही आसा कविता। शेतकऱ्यान आपल्या शेतान रोयले भात वाडून, शेतकऱ्यान आपल्या शेतान रोयलेले भात वाडून आतां व्हड जाला पिकेचे भरण। भाताची कोणसां झुमझुमीत वाऱ्यान हांसून नाचून मुरगुट्टा, भाताची कोणसां झुमझुमीत वाऱ्यान हांसून नाचून मुरगुट्टा। ते कोणसाचे भितर शेतकऱ्याच्या कश्टाची माणकां मोतयां परजोडूंक जोगजोगूंक लागल्या। ताचे बरे वावराचे देवान ताका बरें इनाम फावो केला। कवी फुडें बरयता, देवाक तो आर्गां दिता आपले सगळे कोश्ट दोग तो देवाकूच भेटयता। कश्टाची दिल्ली गिरेस्तकाय कशी मनान स्विकार करता। कुटुंबाक सांगाताक घेवन परमेश्वराक दिनवासून आपले घर कश्टाची गिरेस्तकाय, परमेश्वराक दिनवासून आपले खर कश्टाची गिरेस्तकाय खोडयांनी आनी मुदयांनी तो भोगता। कुटुंबाक सगळ्यांक घेवन परमेश्वराक दिनवासून आपल्या खर कश्टाची गिरेस्तकाय खोड्यांनी आनी मुदयांनी तो भोगता। परतून एक फावट कविता जावन आसता ही कश्टाची माणकां मोतयां आनी बरोवपी जावन आसा बाब एंथनी कुरिया पियेनकर आनी तुमच्या खातीर सादर करपी हांव RJ शकिला शेख आनी ही कार्यावळ हांवें सादर केल्ली ही कविता कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK हांगासर। ह्या खिणाक हांव गोंयांतल्यान सांजेचे खिणार पावसाच्या दिसांनी तुमच्या खातीर कविता रिकॉर्ड करता हिंगासर आनी हरशीं हांव रावता आतां लंडनाक साउथ हॉल हिंगासर। तर तुमी आयकली कविता आनी खरेंच RJ रॉक बाब तुज्या वावराक खूब दिनवासता आनी तुमकां सगळ्यांक मनाकाच्यान देव बरें करूं म्हणटा।